मंगळार 13 ऑगस्ट 2024 मुखेल वोळ ह्या भुरग्या पोरी ल्हान करतीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यान सगळ्यावून व्हड। नियाळाक आधार एक तरणाटो नोकरे खातीर मुलाखत दिवंक वेता। हाचे पयलीं ताणें जायते कडेन मुलाखती दिल्ल्यो। बेकारपणाक लागून आनी घरच्याचें आयकून तो जिवितान बेजार जाल्लो। मुलाखत दिवंक गेल्ले कडेन ताणें लागीं आसलेले रुमांत लायट आनी फॅन चालूच आसा तें तो पळयता। ताचे घरचे वागणुके प्रमाणें घरचे शिस्ती प्रमाणें आपल्या मनांत निर्णय घेवन लायट आनी फॅन बंद करता। आपले आवय बापायन ल्हानपणासून ही जागृताय दिल्ल्यान तो करता। मुलाखत दिवपाक तो भितर वेता तेन्ना बॉस ताका बरो येवकार दिता। तो बॉस सीसीटीव्हीर पळोवन बरे वागणुकेंतल्यान हुस्को दाखयल्ल्यान आनी जबाबदारीचो कसो दिशिल्ल्यान ताका नोकरी दिता। आज देवाचें उतर तशेंच कितें आमकां सांगता। संवसारान आमी बरे वागणुकेंतल्यान वागता तेन्ना स्वर्गा राज्यान व्हड मान मेळटा। आमी आमचे भौशीक जिवीत जियेतना सादेपणान वागपाची गरज आसा। सायबीन मायचें जिवीतूय सादें आसलें आनी त्या पासत देवाची येवजण तिणें ह्याच सादेपणांतल्यान मांडून घेतली। देवाक आमचें सादेपण चड आवडटा। आमी भुरग्यां पोरी ल्हान जावन साद्यापणांतल्यान आनी ल्हानविकायेंतल्यान दुसऱ्यांचो मोग आनी मान जिखूंक वावरुया। जावं आमच्या कुटुंबांत समुदायांत फिरगोजेंत आनी समाजांत जबाबदारेची मनशां जावन आमकां दिल्ल्यो जबाबदाऱ्यो सादेपणान जिवंक वावरुया। म्हजो थाराव हांव म्हज्या चलत्या जिवितांत ल्हानवीक जावंक वावुरतलीं।